कॅश फॉर जॉब प्रकरण वाढत असा. दर दिसा नवी नवी प्रकरणां उक्ताडार येत असा. नौदळात नोकरी दिता म्हूण हायस दाखवून नावेलीच्या सुनील बोरकार ह्या तरणाट्याक 16 लाखाची तोपी घातली. ह्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेंत संबंधितान कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन कारवारच्या सोनिया आचारी आणि सान जुजेदी एरियलच्या वैशया गावडे हिका अटक केली. उपरांत मडगांवच्या JMFC कोर्टात दोगांय दुबावितांक 5 दिसाची पुलीस बंदखण फरमायला. आमकां न्ही म्हाज्या भावाक जॉब लायता म्हणून 2 बायलांनी पयशे घेतले 2020. पूण आतां 4 वर्सां जाली. आयज करता फाल्यां करता अशें म्हणून अजून आमचे पयशे पडटे दिना आनी जॉबूय ना. आतां म्हाजो एक वेल विशर आसा. वेल विशरान सांगलें मातशें डेप्युटी सुप्रिटेंडंटाक येवन मेळया आनी पळोवया कशें आसा. तेंच्यांनी रोखडेंच एक्शन घेतलें आनी डेप्युटी सुप्रिटेंडंट मिस्टर सिद्धांत शिरोडकर एंड PI मिस्टर तुलसीदास नायक हांच्यांनी रोखडें एक्शन घेवन आमकां न्याय दितले अशें म्हणून सांगलां. आतां पळोवया फाल्यां. पूण केस रजिस्टर केली आतां चालू आसा प्रोसेस करता. कितले घेतले पयशे टोटल 16 lakhs 12,500. काल मडगांव पुलिसांनी विशया गावडे आणि सोनिया आचारी हे 2 बायलां कॅश फॉर जॉब ह्या स्कॅमा भितर अरेस्ट केल्ली. हांचेर कंप्लेन केल्ली आसा ती सुनील बोरकार नावेली हाणें कंप्लेन केल्ली आणि ताणें 16 लाख रुपया घेतिल्ले नेवीक जॉब दिता म्हणून. आज मडगांव पुलिसांनी तांकां JMFC मुखार दवरले आणि JMFCन तांकां 5 दिसाची पुलीस कस्टडी ऑर्डर केल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे ही विशया गावडे ही आसा ही 2023 मायना करतरी पुलिसांक अशेंच नेवी भितर जॉब दिता म्हणून 27 लाख रुपयाचे तांचेर आरोप आशिल्लो. 27 लाख रुपये घेतिल्ले नेवीक जॉब दिता म्हणून आनी तांकां ते हातूंत पुलिसांनी अरेस्ट केली. ताजे नंतर ती बेलीचेर सुटिल्ली आणि आता ताणें हे नवे हातूंत भितर स्कॅन्डल केल्लें आसा. 16 लाखाचें परत स्कॅन्डल केल्लें आसा. मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आता आनीक एकल्याक अटक जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. नोकरेचे हायस दाखोवन 4 जाणांक मेळून 21.5 लाखाची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान 70 केरीच्या माणिकराव राणे हाका दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आता एक नवीन भानगड मुखार येवपाक लागल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण नोकरेच्या हायस दाखोवन एके चलये सयत 4 जाणांक मेळून तब्बल 21.5 लाख रुपयांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या अशी माहिती पुलीस खात्याच्या खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. पुलिशेन अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव माणिकराव राणे अशें आसा आणि तो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावण केरी वाठारांत रावपी आशिल्ल्याचें कळटा. माणिकराव राणे हाणें पुजा एंडे, अभिषेक धुरी, सत्यवान गांवकर आणि दिनेश गांवकर ह्या 4 जाणांक नोकरेचे हायस दाखोवन सुमार 21.5 लाखांक तोपी घातल्या अशी कागाळ वन म्हावळिंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हाणें दिवचल पुलिशेंत केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन दिवचल पुलिशेन माणिकराव राणे हाच्या आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जिवबा दळवी आणि पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस फुडलो तपास करता. सत्तरींतल्या एका तरणाट्याक अटक जाल्ल्यान कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणाची पाळामुळां 70 तालुक्या मेरेन पाविल्ल्याचें स्पश्ट जाता. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.